वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल प्रियाज लिटल वर्ड. कशी आहे तुम सगळी? हांव यहाँ बरें. सो आयज हांव तुमच्या ती रेसिपी दाखयता ती ओकराची भेंडी. सो सारकी सिंपल ती तुम सगळीं जाणाय आसतली. हांव शेअर कोत तुमकां. तुम ट्राय कोराय कशी आसात ती. आनी तुम तोरी बोल लागल जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. सो आतां हांव तुमकां कितें करपाचो प्रोसेस दाखयता. सो हिंगा हांवें भेंड घेयले, कट केले, बरे वॉश करून क्लीन केले बरे, नाजाल्यार तिनू लाड लाडशे जाताय. सो आतां हिंगे कांदे केल्या, तेल घायला, एक कांद घायला आनी 2 ग्रीन चिलीज घायले. सो हितू हांव इल्लेशे क्युमीन एड कोतोलें, जिरा, आनी ते बरे मिक्स कोतोलें. मिक्स जालें म्हणटकीर तितू हांव इल्लेशे एक टमॅटो एड कोतोलें. आतां टमॅटो एड केला. सो पोतून एक पाटी मिक्स करपा जाय आनी आतां तें बरें करून जावपा जाय. सो आतां आमगे हॉन रेडी आहा. सो हांव तितून आतां तें भेंड कट केलो तें घाता. आनी आतां तें बरें करून मिक्स करपाचें. सो आतां हांव इल्लोसो हल्दी घालतलें, टर्मरीक पावडर, पोतून एक पाट मिक्स कोतोलें. आतां 1/4 कपशें उदक घातलें आनी तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमच्यान सॉल्ट घालूं जाता. सो हिंगेलें सॉल्ट एड कोत्ता. सो तेंक मातशें शिजती. सो म्हाका इल्लें उदक उंड दिसल जावं आनी घातलें. सो आतां हिंगा 10 अशी सोल घायली. तुमकां आमोट कितको जाय तेशको घालूं जाता. सो आतां हिंगा आनी एक 1/4 कपशें उदक घायला, कित्याक म्हाका उंड दिसोलशें उदक. आनी एक पाट मिक्स करपाचें, आतां धांपपाचें आनी शिजपासून दवरपाचें. सो आमगे आतां हें रेडी आहा. सो तुम ट्राय कोराय.